नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. आम्ही काली पुष्कराविषयी उलयलें आहे. सरस्वतीचे इम्पॉर्टन्स उलयलें आहे. सरस्वतीक अंबे तमे देवी तमे नदी तमे सरस्वती म्हणटाची. ती सरस्वती जगाद्री म्हणले एक जागा आसून यमुनानगर जावन पंजाब आसून जावन तशी राजस्थान जावन उडवत तशिली. बलरामान यात्रा केलेले आमकां गोत्त आसा. पुराणां सगळें आसा. ते सरस्वतीचे नदी तीरार आशिल्ली सभ्यता सारस्वत सिव्हिलायझेशन आमगेले मालगड्यांक गेले एक सभ्यता सिव्हिलायझेशन सरस्वती न्हंयचेर आशिल्लें. ते न्हंयचे तीरावेरी ते जगाद्रीसून सुरू जातना ते एक जाग आसा. त्या जागा नांव कपालमोचन म्हणून यमुनानगरा लागीं आसा. कपालमोचन म्हणारी कपाल म्हणा गोत्त आसा मात्ते मोचन म्हणारी रिलीफ करचे. आमी कसले पाप व्हड पाप करून हत्या केलेले जेव्हा विंगड कसले दोष आमगे आयल म्हणजे आमगे सिस्टम आतो आमगे डीएनए आयल म्हणजे ते आमकां रिलीव करता जाल्यार आमकां तपस्या करता जाता. तशी एक जाग तो कपालमोचन म्हणून स्पेशलाइज केलेलं जाग आसा. ते कपालमोचन ते सरस्वती न्हंयचे तीरार आशिल्ले ते फुडें काळारी इवन सुमार 1000 वर्स पूर्व सांगितलं आमी. ते कपालमोचन जाग्यार गेले म्हण जाल्यार तुमकां ते एक तीर्थ मेळटा. ते तीर्थ स्नान करून ते तीर्था लागीं हवन पुजा आनी तशीच ध्यान केलें म्हण जाल्यार तपस केलें म्हण जाल्यार सगळे हेची आमगेले सिस्टम आशिल्ले दोश या कसले पाप दूर जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. तशी शिव भगवान शिव लॉर्ड शिव ताणें ब्रह्माले हत्या केला म्हण एक ब्रह्मचारी मात्ते आशिल्ले ताणें एक मात्ते कत्तल दिकून ताका ब्रह्महत्या दोश लागिल्ले देखून तो धरती मारी आपास भुंयचेर येवन ते जाग्यार कपालमोचन जाग्यार ताणें तपस्या करून ते पाप मुक्त केल्ले म्हणून सांगताची. ते जाग्यार हांव गेलो म्हळ्यार हांव सुमार जाग सोदिता कसले मेळट गी म्हणून पळयतना भारी अदृश्याचे एक छान एक टेम्पल ते मेळ्ळें. ते भगवान परशुराम मंदिर म्हणून. भगवान परशुराम कपालमोचना इथे आयलो म्हणून आमी क्वेश्चन करता जाता. ताकाय तागेल्या अम्माक ताणें हत्या केलेलो दोश मात्र हत्या दोश तागेल्या माथ्यार बसले देखून तो थंय येवन ताणें तपस्या करून ते दोश काडले म्हणून आमी विश्वास करीत. तशीच ते कपालमोचन जाग्यार वचून आतां ते एक गुरुद्वारा जाला सिखाचे गुरून ते येवन तपस्या केल्ले आनी तांणी तांगेले पाप म्हळ्यार सुमार लढाई जावन सुमार पाप तांगेले वयर आयिल्ले. तांणी ते कपालमोचना वचून ते तपस्या करून ते काडला म्हणून तांगेले एक काणी सांगता आसा. तशी आमी ते जाग्यार गेले म्हूण जाल्यार आनी ते तीर्था वयसून डिप काडटा ते उद्दा थंय देखना ಸ್ವಲ್ಪ उद्द आसा. कोणी एक बकेट घेवन एक तप्पील काडून नाथांची कोणाक पेटयले म्हूण जाल्यार बट ते जाग्याचे पवित्रता ते जाग्याचे इम्पॉर्टन्स आनी ते जाग्याचे एक पावर ते आमगे सिस्टमान आशिल्ले पाप दूर काडचे एक शक्तिशील जाग तो. ते देखून आमगेल मनान कोणालेय मनान तुका कसले चुकी केलेले व्हड चुकी केलेले जो कोणाले तांगेले संबंधिका वयर जो या रिलेटिव्स आमगेले वयर जो मतलब या कोणी आमगे फ्रेंड्सा वयर जो कसले चुकी केल्ले मात्यार आसा म्हण जाल्यार तुमी ते जाग्यार वचून ते ಸ್ವಲ್ಪ प्रे करून बसले म्हण जाल्यार ते सगळें दूर जाता. म्हळ्यार हांवें मागीर खुद्द दोळ्यान पडिल्ले एक्सपिरियन्स या एक्सपिरियन्स केल्लेलो एक इन्सिडंट एक्सपिरियन्स केला देखून हांव तुमकां सांगता आसा. भारी पावरफूल जागो थंय तुमी वचून आशिर्वाद घेतलो म्हण जाल्यार तांचे जाग्याचे एक पावर आमगेले भितर येवन आमकां सिस्टमा समजप तशी करीत आमी. कपालमोचन जागो यमुनानगरा लागीं आनी ताका लागींची सरस्वती जागो उद्भव जावचो जागो आसा. हांव कर्नल अशोक केनी दिल्ली सुन.